आयज आमी तुमच्या मुखार अशी एक महान व्यक्तीची इंटरव्यू घेवन येयल्ले आसा जेंकां गोंय न्ही तर गोंय भायर सुद्दां तेंची आयज वळख आसा। तेच म्हणल्यार रवी नायक आनी हांकां सगळे पात्रांव म्हणून वळखता आनी आयज तेंचो बर्थडे जावन आसा। तर ह्या बर्थडेक आमी तांकां शुभेच्छा दितनाच तेंचो जो प्रवास आसा जशें आमकां तेंच्यांनी सांगलें की पयलीं कावन्सिलर मागीर खंय तरी तेंची जर्नी वाडत गेली, खासदार, मुखेलमंत्री, मंत्री, मागीर परत खंय तरी आतां एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी त्याच प्रमाणे एक मास लिडर म्हणटा तेका। आनी जायती डेव्हलपमेंट कामां तेंच्यांनी फोंड्या वाठारांत केल्ली आसा, न्हय तर मडकय केल्ली आसा आनी उसगांव भागानूय केल्ली आसा। तीच डेव्हलपमेंट कामां आयज आमी तुमकां परत एकदां रिफ्रेश करपा लागून तुमच्या मुखार घेवन येयल्ले आसा। कारण आमदार मंत्री जालो एका मतदारसंघाचो की एक विजन आसचें पडटा की कितें डेव्हलपमेंट जाय, लोकां खातीर कितें जाय, लोक जे टॅक्साचो पयसो भरतात तितूंतल्यान कितें डेव्हलपमेंट करपाक शकता त्या पद्दतीन आयज खंय तरी फोंड्या वाठारांत न्हय तर एज्युकेशन हब जावं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जावं राजीव गांधी कला मंदिर, भलायकी केंद्र म्हणजे आमगेले हॉस्पिटल, मार्केट, अशे विविध तरेचे डेव्हलपमेंट तेंच्यांनी लोकांक लागून दिल्ले आसा। आनी तेच आनी एक तेंचे मुखार विजन आसा तें म्हणल्यार तिसरो जिल्ला आनी थर्ड डिस्ट्रिक्टूय ते म्हणटा खंय तरी लोकांक खंय तरी पणजे जावं आनी हेर वाठारांत वचपाक त्रास जावचे न्ही। लोकांक जशें म्हणटा की सरकार तुमच्या दारी म्हणटा आमचो CM सर, त्याच प्रमाणे सगळी सुविधा हांगासरूच एवेलेबल करून दिवपाक ते तत्पर आहा आनी त्याच पद्दतीन तेंच्यांनी ही कामां आजून पर्यंत केल्ली आसा आनी आतांय तेंच्यांनी जायतो डेव्हलपमेंट करपाचे आतां तेंचे प्रोजेक्ट जे आसा ते येवपाचे आसा। तर पळोवया आमी की ज्या पद्दतीन तेंच्याच तोंडांतल्यान की तेंचो प्रवास हो राजकारणांतल्यान कसो कितें मुखार पावलो आनी कशें तेंच्यांनी डेव्हलपमेंट करपाक तांकां पाठिंबा मेळ्ळो आनी कशे पद्दतीन तेंच्यांनी हो डेव्हलपमेंट केल्लो आसा तो। सवलती ज्या दिसता लोकांक दिसता म्हणजे लोकांक भुरग्यांक गरज आसा हें तर आमी ते करिनाशिल्ले आनी आमचे लोक पणजे किंवा युनिवर्सिटी वचून हें शिक्षण घेवपाक शकचे नाशिल्ले म्हण ताका लागून आमी दारान ते एज्युकेशन सोसायटीचे आनी मंडळ सगळे तरेचे कॉलेज गेले। प्लस आमी टाटाचे घेतले ट्रेनींग घेतले आसा ते 3 म्हयन्याचे ट्रेनींग दिता आनी भुरग्यांक जॉब दिता तेंचे ताज हॉटेलान किंवा हितून आहा तेंगेले क्रॉम्पटन किंवा HDFC बँकेत हे सगळे तांकां जॉब दिता, भुरग्यांक ट्रेनींग दिता 3 म्हयन्याची आनी घेता भुरगीं अशी ते चालू आसा आमचे कडेन ते आमचे हितून आमचे। आनीक आमी पळयलें की क्रांती मैदान सुद्दां सोडून हाडपाक तुमचो खूब आसा आनी क्रांती मैदान आसा ते पयलू थंय शेनवार भरतालो आनी बुधवार म्हणटा वयले बाजारांत भरतालो, बुधवार वयर आनी शेनवार सकयल। त्या वेळार फुटबॉल ग्रावंड आशिल्लें थंय आनी त्या वेळार ते फुटबॉल ग्रावंडार व्हडलो फुटबॉल खेळटाले आमचे भुरगे। त्या वेळार कितें पोर्चुगीज मिलिटरीन ती पोर्चुगीज मिलिटरीन हें आसा जागा ती तेणी मागीर येवन तेणी कब्ज घेतलो थंय आनी तेंची कितें हें घेतली ती ताबा घेतलो तेणी ते हें केलें आनीक बुधवार वयर म्हणून ते आमकां लोकांक लागीं पडटालें। पूण आतां आमी ते मिलिटरी सोड म्हणून सांगलें आसा। फाटीं हांव पासून आमचो राजनाथ सिंग डिफेन्स मिनिस्टर तेका वचून आमी मेळून येयले की आमची तितली जागा आहा ती आमकां सोडची म्हणून, कारण तितली जागा तुमी आमी दुसरे कडेन घेयात आनी आमकां ती सगळी दियात कित्याक आमकां जी जाय कमर्शियल हेका ही कमर्शियल हेका आनी पब्लीक मिटींग घेवपाक आनी तुमी जाणा सगळे आमी नॅशनल डे आमी ते साजरे करतात पूण ताका लागून ती आमकां गरज आनी ते हें आसा स्मारक आसा आमचें मेमोरियल आसा वाटर मेमोरियल जें आसा तें उबें आसा केल्लें आसा स्वतंत्र सैनिकाचें ताका लागून ती आमी जमीन तांकां सोड म्हणटा फाटले आनी तेंचे कडेन आहा ती आनी आमकां ती दियाक तितले गव्हर्मेंट तांकां घेवन दुसरी दिवंक शकता। फोंड्याक कितें करपाचें आजून कांय उरूंक ना, सगळें केलें आमी सगळे तरेचें केल्लें आसा। कला मंदिर केलें, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केलो, आमी हॉस्पिटल बांदलें, आमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जालो, मागीर राजीव गांधी खेळा मंदिर बांदलें, सगळे बायपास केले, सगळे तरेचें केल्लें आसा। फोंड्या टायम व्हरपाचें उरूंक ना। ओके, जेन्ना आमी सर तुमच्या बर्थडे विशयी उलयतले तेन्ना तुमचें ल्हानपण कशें गेलें? ल्हानपणा पासून हांव पळय
पयलो जेन्ना हें आशिल्लो ल्हान आशिल्लो त्या वेळार हांवें पयलो म्हणजे ओपिनियन पोला वेळार जेन्ना ओपिनियन पोल जालो गोंयांत तेन्ना हांव म्हाका दिसता 19 वर्सां कितें आशिल्लो त्या वेळार आमी एगेन्स्ट मर्जर म्हणजे गोंय महाराष्ट्रान घालपाक आमचो विरोध आशिल्लो आनी त्या वेळार तो जॅक सिकेरेन तेन्ना ते जॅक सिकेरेन हें घेतलें ओपिनियन पोल मागलो आनी जेन्ना ओपिनियन पोल मागलो तेन्ना ओपिनियन पोल जाला तेन्ना आमच्या देशाक खंय दिवना गोंयाकूच दिसलो ओपिनियन पोल आनी त्या वेळार सिंबल जालें मर्जरा विशीं हें फूल आशिल्लें एगेन्स्ट मर्जर पान आशिल्ली आनी त्या वेळार एगेन्स्ट मर्जर जॅक सिकेरेन वावरतालो ते वांगडा सगळे उदय बाकीचे आमच्या मंगळा नागेशकार अशे खुबशे भुरगे जे आशिल्ले आनी खुबशे गोंयचे आशिल्ले खूब लोक ज्योतिश हे खूब लोक जे आसा त्या वेळार एगेन्स्ट वावरले आमचो मर्जर नाका म्हणून आनी आमकां जर तर मर्जर जाल्लें जाल्यार आयज आमचो विकास सुद्दां दिसपा नाशिल्लो आमी महाराष्ट्राचे एका जिल्ल्याक हेजे सावथाळ्या जिल्ल्याक आसता म्हणून ताका लागून आयज आमची शिक्षणूय संस्था वाडल्यो आमचे फोंड्या सगळे कॉलेजी आसा सगळे तशें गोंयांत आसा आनी नाल्यार हे मोमोस आमकां जावंक नाशिल्लें आमकां जे आमकां दाराक मेळ्ळें म्हणून आमचे लोक जे आसा आमची साक्षरता वाडली आमचे लोक साक्षरता वाडली आमची ना साक्षर नाची कमी काय नाही अशें वेळार आमकां हे सगळे तरेची संदी मेळ्ळी आनी आमी ताका लागून आयज बरे आसा तुम्ही एक सदांच म्हणटा तुमी एक तिसरो जिल्लो जावचो म्हणून सो तिसरो जिल्लो जालो जाल्यार आमकां कसो कितें बेनिफीट तिसरो जातलो जिल्लो म्हणल्यार विचार करून तो तिसरो जिल्लो म्हणलो कसो तिसरो जिल्लो म्हणजे कितें आसा फोंड्या जे आसा तिसरो जिल्लो जावचो की लोकांक जे आसा आमचे जी गरीब बायलो आसा जाणटी मनशां आसा सगळ्यांक तांकां मडगांव पणजे वचून शक्य जायना आनी थंय गेले नंतर देंवले बसीन व्हरून देंवले तांकां दाखोवपाक कोण आसना आनी आमी हांगसर आसले फोंड्या जर तिसरो जिल्लो जालो जाल्यार आमी तांकां हेल्प करूंक आमकां बऱ्या पडटलें आमची भुरगीं वावरूंक शकता म्हणून आमी ते तिसरो जिल्लो हांगा आमचे हें आसा बागायदारी हें आसा तेजी जागा भरपूर आसा ती दाखयल्ली आनी थंय ताका लागून आनी गव्हर्मेंटाची आनी जमीन आसा थंय आनी व्हडलें भवन बांदपाक शकता म्हणून ताका लागून तिसरो जिल्लो जर हांगा जालो जायत वाळपय ते वटेच्यान सांकळे ह्या वटेच्यान तुगेलें मोलें कोलें ह्या वटेच्यान पंचवाडे सगळे तरेचे ही धरून मार्शल विसस म्हणटा आनी मडके सारको ती मडके कोवळें दुर्बाट सगळें धरून आनी थंयच्यान हांगा बाणासाहेब पर्यंत मार्शलांच्यान अशें घेवन जायत एक तालुका बरो जातल्यार तिसरो जिल्लो जालो जायत लोकांक फायदो आशिल्लो लोकांक बरें आशिल्लें आनी जाणट्यांक अशें हेल्प जाता आनी गव्हर्मेंटानूय अशें आसता गव्हर्मेंट आदार दिवपाक आसता आनी विचार करता आसतना प्रत्येक मनशा जवळ समोर दवरून विचार करता सरकार ते सरकार केल्या नंतर हें आमची मागणी आशिल्ली मुख्यमंत्र्यान हो तिसरो जिल्लो फोंड्या करचो म्हणून आनी त्यान करून आमचे गरीब लोक जे आसा जाणटे लोक आसा अशीच लोक आसा तांकां बऱ्या पडटा हांव पयलीं वचून कितें आसा पळय हांव खेळपी हांव नॅशनल प्लेयर हांव 2 नॅशनल प्लेयर जाला वॉलीबॉल हांव खेळपी आनी खेळोनूय बी मागीर हांवें धंदोय सुरू केल्लो जाल्यार धंदोय आमी सुरू केलो आनी खेळटालो आमी खेळपाक वचपी गोंयभर वॉलीबॉलाक वचपी नॅशनलाक आनी नॅशनलाक हांव 2 गेला आनी हे सगळें तशें हांवें सुरू केलां आनी पयलो हांव कौन्सिलर जालो 1976 कौन्सिलर जालो पयलो कौन्सिलर जावन मागीर आमी सगळे कडेन हांव सगळे वर्ल्डाक जेसी जालो जेसीचे प्रेसिडेंट जालो आनी सगळे वर्ल्डाक सगळ्या कडेन देशभर वर्ल्ड भोंवलो देशांत सगळे कडेन देशांत भायर चड सगळ्या जगार भोंवलो हे सगळे पळयलां आनी सगळे पळयता एक वगैरे हे आशिल्ली ही सगळे पळोवपाची आनी स्वता मेहनतीचेर जी स्वताक आमकां देवान तकली दिल्ली आसा ही मेनू तो तेजो वापर जावपाक जाय ते विचार करपाक जाय आनी कोणा कडेन केन्ना झगडोवपाक जायना बरें कामाक तेजो वापर जावपाक जाय तुजी उदरगती वापर जावपाक जाय तुगे धंद्याक वापरपाक जाय आनी हे सगळे वचून सगळे एकठांय घेवन वचपाक वापरपाक जाय तशें आमी सगळे एकठांय घेवन वचपाक वापरलेले आसा आनी सगळे आमगेले फ्रेंड्स जे आशिल्ले बरे प्लेयर आमचे हांगसरले नॅशनल प्लेयर खूब जाले आमचे कडेन आतां थोडे ना आतां एकटो म्हाका दानियल आसा बाकी सगळे चडशे गेले आनी आनी एक शिरोडा आनी एकटो आसा नरोज अशें लोक उरले अशें पूण म्हाज्या वांगडा सगळे गेले आनी एक आमकां आनी एक उरलो आसलो रामानंद सरदेसाय म्हणून
तो कस्टमर काम करता तो एक आशिल्लो आनी आमी त्या वेळार खेळपी आमी गोंयभर खेळपाक वयताले खेळपाक वयतालो धंदोय केला आनी बिजनसूय केला आनी बाकीचे आमी सगळे सर तुमचे कडेन आयज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा इवन सिवील सप्लाय डिपार्टमेंट आसा फाटल्या फावटी आमी पयले की जायते फार्मर्सांक पावसाक हेजे लागून खूब लॉस जाले म्हाका दिसता तुमी रोखडेच तांकां कितें आसा ती लुकसाण भरपाय बीन लुकसाण दिल्ली भरपाय आसा? सुपारीची लुकसाण भरपाय जाल्या आतां काही हितूनी बाकीचे बागायदार जे आसा लुकसाण जाल्या शेतकऱ्यांक म्हणजे हे सगळे तरी पळोवन आमी आनी प्लस माड जे आसा काही माकड हेंक जाता काही कीड लागतात अशें सगळें ते पळोवन विचार करून आमी ते आमचे डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर आसा ते आमचे डॉ देसाय तो आमचे पळोवन ते अशेंच हें करून सगळे आमचे ऑफिसर 12 तालुक्यांनी ऑफिसर आसा ते सगळे रिपोर्ट घेता आनी जे कोणा लुकसाण भरपाय आसा ते लुकसाण भरपाय दिता आतां पर्यंत तुमचे कडेन जितली पोर्टफोलियो आहा तुमी त्या पोर्टफोलियोक तुमी न्याय दिल्लो आसा हय हांव म्हणटा की होम डिपार्टमेंट तुमचे कडेन आशिल्ले त्या टायमार सगळी गुंडागिरी सगळी बंद जाली सो त्याच प्रमाणे आयज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटूय तुमी म्हणटा त्याच पद्दतीन व्हरता ओवरऑल सरकारा विशयी तुमकां कितें सांगिल्लें दिसता आयज BJPचें सरकार आसा आनी वयरूय सेंट्रलाक BJPचें सरकार आसा सो कितें दिसता गव्हर्मेंट कशें कितें काम करता आनी लोकांक कशें कितें तेजो बेनिफीट जाता पळय आसा एक जे आसा कलेक्टीव काम हें मुख्यमंत्री आसा आनी बाकीचे मंत्री आसा आमदार आसा प्लस ताका सगळे मागीर जिल्ला आसा पंचायत सरपंच पंचायत सगळ्यांची मेळून सगळ्यांनी हे लोकांचे काम करपाक जाय आनी आमच्या राज्याक गोवा राज्याक आमची उदरगत करपाक आमचे सगळ्यांनी वावरपाक जाय आनी जे मुख्यमंत्री सगळे कडेन वावरता मुख्यमंत्री जे रेवन्यू येता तो सगळे कडेन वांटून घालता आनी ते सगळे कडेन डेवलपमेंट इक्वल कोणाचे हे ऑपोजिशन रुलींग ना सगळे इक्वल तो वाडटा ते पयशे आनी इक्वल कितें आसा ते डेवलपमेंट करता तुमी सदांच म्हणटा की लोक जो टॅक्स भरता तो टॅक्स खंय तरी थंय कलेक्ट जाता आनी त्या टॅक्साच्या माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंट डेवलपमेंट करता जितले पळय टॅक्स येता सरकारा कडेन आतां पळय मायनींग टॅक्स आमचे गेले ते 12,000 मायन येताले ते गेले आतां बाकीचे आतां आमकां जे आसा हे टॅक्स रेवन्यू इल्ले मातशें कमी जालां भायर ट्युरिस्ट येयल्यार आमचे रेवन्यू वाडटा पण ट्युरिस्ट येयले जाल्यार आमचे रेवन्यू वाड जाय आतां जी 5 स्टार हॉटेल आसा बाकी हॉटेल आसा तेतूंत जी रावले नंतर ते आमकां GST मेळटा आमकां टॅक्स मेळटा सगळे तरेचे आनी लोकांक जॉबूय मेळटा सो ते ट्युरिस्ट समज जर गोंयान एट्रॅक्ट करतले जाल्यार तसो कितें प्रोजेक्ट गव्हर्मेंटाच्या मनान आसा काय म्हणून की आमचे पळय आमी जास्तीत जास्त टुरिस्ट येवचे अशे आमचे प्रयत्न आसा आमचे मंत्री काम करतात आनी टुरिजम मिनिस्टर काम करता चीफ मिनिस्टर काम करता सगळे मंत्री जे आसा आमकां जाय की टुरिस्ट येयल्ले कित्याक गोंय आमचें इल्लेशें ल्हान आनी आमकां तितलो रेवन्यू ना म्हणून ताका लागून आमकां जाय टुरिस्ट येयल्ले की जेणे करून डायरेक्ट इनडायरेक्ट जे काही हॉटेलांनी वयले जाल्यार आमकां ते टॅक्स मेळटा तशेंच बाकीचे सेल टॅक्स जेणे येवन म्हाल घेतलो विकती घेतले कितें परचेस केले त्या वेळार आमकां आमचे एका सरकारा फायदो जाता सर आयज तुमचो बर्थडे आनी तुमकां बर्थडे निमतान स्टुडंटाच्या वतीन तुमकां खूब खूब शुभेच्छा आमी तुमकां सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा कित्याक मदीं खुद्द म्हाजे वाडदिवसा येतात आनी तुमी म्हाका विश करतात आनीक एक आपुलकी दाखयता तेजे बद्दल तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद